आयच्या खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मोपा विमानतळ प्रकल्पाचे जमीन वेव्हारात व्हडलो घोटाळो. पेडणेकारांनी पेटयल्या बंडाची मशाल. प्रश्न जाग्यार घालपाक 15 दिसांची डेडलायन. मोपाची मेळावली जावपाक वेळ लागचो ना. भुईपुतांची शिटकावणी. काँग्रेस भाजपवाल्यांनी हॉट मिक्सिंगा वयल्यान तकल्यो करून घेतल्यो गरम. कोमाच्या रस्त्याचे 2 खेपे झाले उक्तावण. आदी आमदार दिगंबर कामतीन आणि उपरांत PWD मिनिस्टर दीपक पावसकारान सुरू जाला राजकीय रस्तो नाट्य. पणजी महानगरपालिकेची अतिक्रमण करप्यांच्या विरोधात मोहीम. नोंद जावंक नाशिल्ल्या व्यावसायिकांचो माल जप्त केलो म्हण पसरकारांनी आपणे जावन बंद केले मार्केट. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. मेळावलेच्या आंदोलनाचो हुलोप आता पुराय 70 भर पातळ्ळा. विश्वजीत राणेन माघार घेतल्याचे जाहीर केल्ले असले तरी जमिनींचो हक्क मेळोवपाच्या हावेसान पुराय 70 म्हाल एकठांय जावपाक लागला. बिरेस्तारा, हिवरे, बुद्रुक, पाली आणि ठाणे पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी मेळावली मेरेन रॅली काढून मेळावलेच्या उद्रेकाक तेंको दिलो. 70च्या भुईपुतांचेर आनी बायलांचेर जावपी अत्याचार आमी केन्नाच सोसून घेवचे नात. मेळावल्याच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्ल्या लोकांनी निर्धार उक्तायलो. 70च्या भुईपुतांक तुमी कमी लेखू नाकात. आमी तुमकां केन्नाच माफ करचे नात. लोकांनी शिटकावणी दिल्या. आमकां आज मदतीक हे आमचे भाव ठाणे पंचायतीचे सगळे येयल्या. तेंच्या हांव हांगा स्वागत करता आणि अशेंच आमी सगळे एक रावतले हे आमी सगळे निश्चय करता. जाय न्हू तें आमकां मेळोंक जाय. तर आमी पुर्तुगेजाक सुद्दां हांगासून पुर्तुगेजाक धांवडायले तशेंच आमी आमचे हांगासर जमनी आमच्यो तांकां हेका दिवच्यो ना. ती जमीन आमकां जायी, आमची उत्पन्न आमकां जायी, नावार करून दिवपाची गव्हर्मेंटान. सुरेश आयकर आमी पालिका वचून मेळावलेकारांक सपोर्ट करपाक गेल्या. तेन्ना ह्या आमच्या मेळवली वाशींच्या भावाचेर जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना तुमी आमकां सगळ्यांनी उलो मारचो आनी आमी येतले ही तुमकां आमी गोंय दिता आमच्या भावा वरसून. तशेंच जो ह्या आमच्या महिलांचेर अत्याचार ह्या PIन केला त्या PIक हांव सांगूंक शकता. अरे 1.5 फुटाचो PI तूं, 1.5 फूट तुजी उंची, तुजी उलोवपाची लायकी कितें. ह्या आमच्या 70 भुमीन तूं शिक्षण PTSाचें घेवन तूं पुलीस जालो आनी त्या बायलांचेर आमचे तूं अत्याचार करता. हे म्हाका खरोखर दुर्दैव दिसता. असो मनीस जल्मा घेवप सुद्दां म्हणजे मूर्खपणाचें. आयज पुलीस ट्रेनिंग हांगा दिली वयता आनी पुलीस आमचेर अत्याचार करताले कारण ह्या राजकीय नेत्यांच्या हेज्या खातीर आमचेर अत्याचार केलो वयता, आमच्या बायलांचेर अत्याचार केलो वता. हे आमी केन्ना सहन करून घेवचे ना. ह्यान फुडें तुमची दादागिरी चलची ना. आनी आतां तुमी कितले तरी आमकां जरी भाशणां ठोकून पेपरांचेर बातम्यो दिवन सांगले जाल्यार तुमचो कावेबाजपणा आमकां खबर आसा. आमची 70तली जनता तुमकां केन्नाच माफ करची ना आनी ह्यान फुडें आमचो असोच तेंको दवरचो असो हांव जाहीर सांगता. आमी हांगासर आमच्या मेळावलेच्या भावांक सपोर्ट करपाक येयल्ले आसा. ही IIT जी हांगासर हाडल्या ती आमकां नाका आनी ही IIT आमी आमच्या बळाचेर 70च्या बळाचेर सगळ्यांक लात मारून ती IIT सायडीक काडटले. आमी आमच्या मेळावलेच्या भावांक सपोर्ट करतले. हे राजकारणी आमचो वापर करता. हे राजकारणी आमचो वापर करून आमच्या बरोबर खेळ खेळटा. हांकां आमी खेळ खेळपाक केन्नाच दिवचे ना. विश्वजितान पडद्या आड उबो रावून भुमिका वठोवची न्ही. ताका जे कितें सांगपाचें आसत तें ताणें लोकां मदीं येवन सांगचें. मेळावलेच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्ल्या लोकांनी सांगलें IIT मेळावलेतच न्ही जाल्यार पुराय 70त उबी रावपाक दिवचे नात. मेळावलेचे लोक जेन्ना जेन्ना आमकां उलो मारतले तेन्ना तेन्ना आमी तांच्या फाटल्यान उबे रावतले असो निर्धारूय तांणी उक्तायलो. पळयात. मेळवले भावांक सपोर्ट करता. आमची जमनी आमकां जाय आनी ही IIT आमकां नाका. IIT नाका आमकां. आमी काय चड चिंतलेले ना. ते खातीर आमकां हे नाका. सरकारान आमकां फटयले. आमी जे हांगा येयलेले आसा जो हो IIT प्रकल्प घालपाचो केला तेंच्यांनी तो रद्द करच्या खातीर आनी त्या खातीर आमचो फूल सपोर्ट आसा की आमी तांकां लागून जेन्ना ते आमकां हात मारतले त्या टायमार आमी हांगा येवन तांकां सपोर्ट दितले. आनी जे तेणी कितें केलें गुंडागिरी केल्लेली आसा, ज्या ते इन्स्पेक्टरान ज्या बायलांचेर लाती दवरून पांय दवरून जो गेल्लो आसा
की ते इन्स्पेक्टर सुद्धा हांगासून ट्रान्सपोर्ट करून ताका खंय तरी मंत्र्यान धाडचो आनी आयज जे सांगता हो जो आयज सांगता कोण सांगता की विश्वजीत जो सांगता की आपण तुमका फुल सपोर्ट दिलो म्हणून तो पडद्या मागून रावून नाका तेणी हांगा येवन सांगता तेणी पडद्या मागसून नाका फाटसून नाका तोंडार तेणी येवन सांगूंक जाय की जे गांवचे लोक आसात त्यांच्या फुडें येवन तेणी सांगूंक जाय की आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून आनी आमचो तुमकां फुल जे तुमचे काय आहा तो आमकां नाका म्हणून तेणी सांगतले फाटल्यान रावन तो जो विश्वजीत सांगता न्हू तो आमकां नाका आनी तेय नाका आनी प्रमोद सांगून जे काय करता तेय बी आमकां नाका कारण तो जरी मुख्यमंत्री जालो जाय जाल्यार तेजो आमकां फूल विरोध आहा तेजे की हे जे तेणी काय केल्लेले आसा हे आमच्या हांगा मेळोलें ते नाका न्हू सत्तरीतच नाका सांगण्या प्रमाणे हांकां गायड तेंची लायकी फक्त गायड घेवपाची आसा आनी आमी सांगता हांकां चंद्रार धाडचेच पडटले एमजे जसो सांगतालो तशें की हांकां चंद्रार धाडपाची गरज आसा ही आयडिया सुद्दां तेंच्या बरोबर चंद्रार धाडा हांगासर नाका ही आयडिया आमकां आनी आमी आयज आमचे ठाणे पंचायत थोडेच लोक येयल्ले आसा पण जर वेळ पडली जाल्यार आमी सगळे लोक येवपाक रेडी आसा आनी ही आयडिया लाद मारून सायडी काडटले हे आमी तुमकां उतर दिता आनी आमच्या मेळोलेच्या भावांक आमी अशेंच फुडें सपोर्ट करीत रावतले हे आमी तुमकां आमचो एक असो उतर दिता देवाक जाप दिवन उतर दिता धन्यवाद. गोंयांत हुकुमशाही चल्ल्या शांतिकायेन आंदोलन करपी मेळावलेच्या लोकांचेर जेन्ना अन्याय जालो तेन्ना अनुसूचित जाती जमाती आयोग आनी मनीस हक्क खाते खंय आशिल्ले तांकां ह्या लोकांचेर जाल्लो अन्याय दिसलो ना. गोंयचो आवाज आनी युनायटेड गोवन संघटनांनी प्रस्न विचारला. आमकां खबर आसा 6 जानेवारी जे जाले शेल मेलावली जो लाठीचार्ज जाली अनवॉरंटेड लाठीचार्ज विलेजर्सांचेर आनी तातूंत चडशे ट्रायबल्स आशिल्ले आनी कित्याक लागून फक्त ते म्हणटाले आमची जमीन सांबाळा आमची जमीन कॉर्पोरेटाक दिनाका डिस्ट्रॉय करनाका हाचेर आमचें पोट चलता शेकड्याचे शेकडे तांचें पोट ताजेरूच चल्लेलें आसा कल्टिवेबल लँड आनी जितलो तांचेर अत्याचार केलो पुलिसांनी ऑफकोर्स अंडर ऑर्डर्स ऑफ द पॉलिटिकल बॉसीस हाच्या फाटल्यान कोण आसा हाच्या फाटल्यान कसली कॉन्स्पिरसी आसा ती आमकां कळून येतली. 2010 मार्चान असेंब्लीन पास जाल्लो एक्ट आनी ह्या कमिशनाक इतले पावर दिल्ले आसा. वन ऑफ द पावर्स इज दिस कमिशन कॅन टेक सुओ मोटो कॉग्निसन्स हे पळय कितें जाला पळय तें and they should have started the inquiry. काय करूंक ना तांणी. There have been human rights violation. There is Goa Human Rights Commission. तांणी आयज पासून काय करूंक ना वग्गी आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. मेळावले फाटोफाट आता मोपाच्या शेतकऱ्यांनी बंडाच्यो मशाली पेटयल्यात. मोपा विमानतळाच्या प्रकल्पा आड जमीन व्यवहार प्रकरणात व्हडलो घोटाळो जाला. मोपाच्या शेतकऱ्यांनी आरोप केला शेतकऱ्याकडल्यान उण्या मोलात जमिनी घेऊन त्यो GMR कंपनीच्या बॉल्सात घातल्यात. पेडणेकारांनी हो घोटाळो करप्याचो कासाटो सोडोवपाचो निश्चय केला. नोकरेचे प्रश्न जाग्यार घालपाक 15 दिसांची डेडलायन दिल्या नाजाल्यार मोपाची मेळावली जावपाक वेळ लागचो ना ही शिटकावणी दिल्या. मेळावलेकारा प्रमाण आमची फटवणूक जाल्या अशें मोपावासियांचें म्हणणें. लोकांक जमिनीचे भाव दितना व्हडली फसवणूक जाल्या तांकां योग्य तो भाव दियात. सरकारी नोकऱ्यांत 100% सुवात दियात अश्यो मागण्यो करपी निवेदन मोपा विमानतळ संघर्श समितीन थळाव्या जिल्लोधिकाऱ्याक भेटयला. जो मेरेन मागण्यो मान्य जायनात तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाचो निश्चय मोपावासियांनी केला. पळयात. आमची जमीन आमकां जाय, आमची जमीन आमकां जाय, आमची जमीन आमकां जाय. तरी आसतना 90 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन घेतली कित्याक? ही फसवणूक न्हय तर. वयली 60 लाख जमीन खंय गेली कोणाच्या बॉल्सान गेली ती GMRक कित्याक? GMRन थंयसर आमचे कश्ट केल्ले. GMRन जर विकती लोकांक कडली घेतलेली जाल्यार तो मार्केट रेट दिवपाक जाय आसलो. शेतकारा कडल्यान 20 रुपयान घेवप 60 रुपयान घेवप 330 रुपया पर्यंत दिवप आनी ती काडापाणी GMRच्या पॉकेटान घालप. हे म्हणजे हे घोटाळो जाल्लो आसा. हे घोटाळो उघड जावचो लोकांक तेचो न्याय मेळचो. लोकांक जे आमी रॉयल्टी बेनिफिट्स मागला ते दिवचे. लोकांक जर प्रत्येक कुटुंबात आमी नोकरी मागला भूमिग्रस्तांक तांकां नोकरी दिवची प्रायोरिटी मेळची. आमचे पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक थंयसर प्राधान्यान काम मेळचें नोकरी मेळचे आनी जे दुश्परिणाम आसा ताच्या बद्दल जे संभ्रम निर्माण जाला लिंक रोडाचो प्रश्न उपस्थित जाला आनी खंयसर जर शेतकारांची झाडां वाडोवन
फुडें जर तेंचे उजो घातलो वयता झाडांक, हे सगळे विविध विशय आसात. खोटे तक्रारी आमचेर घातले वयतात, आमी उलयता, आमी हांगासर कितें तरी सांगपाचो प्रयत्न करता म्हणून. सो हे सगळे विशय आसात जे तक्रारी आहात ते फाटी घेवचे. हे विविध मागणे आमचे आसात ते मान्य करचे सरकारान, की हे मागणे मान्य न जाले जायत जाल्यार एका वेगळे स्वरूप मेळपाची शक्यता असल्या कारणान हांव परत एक फावट कळकळीची विनंती करता की तांच्यांनी हे मागणे आमचे मान्य करचे. 2001 पासून ह्या आंदोलनाक सुरवात जाल्या. सरकारान जमिनी घेवपाक सुरवात केल्या उपरांत मोपाच्या थळाव्या लोकांनी एक याचिका घातली. त्या प्रमाणे कोर्टान सरकाराक परत जमीन मेजपाची ऑर्डर दिली. हायकोर्टाची ऑर्डर 2012 मेळ्ळी आनी परतून जमिनी मेजपाक सुरवात जाली. पूण थंयची पोरणी घरां सर्वेत दाखयलीच नात. वयल्यान आंदोलकांचेर केशी घातलेत. त्यो फाटल्यान घेयात नाजाल्यार मोपाची मेळावली जावं येता तेंची शिटकावणी. जे लोक आपणाच्या अधिकारा खातीर झगडटा तेंचेर क्रिमिनल केस घातलेले आसात ते फाटी घेवच्यो, कारण ह्यो आमच्या कायद्याच्या अंतर्गत बसना. संविधानाच्या अगेन्स्ट आसात. संविधान सांगता एजिटेशन करपाक पूर्ण अधिकार आसा. सुप्रीम कोर्ट सांगता एजिटेशन करपाक, आंदोलन करपाक पूर्ण अधिकार आसा, आपले ते मत मांडपाक. जाल्यार ह्यो क्रिमिनल केसी कशे उरता तुमच्यो? सो हांव हेवूय सांगूंक सोदता होम मिनिस्टराक की हेजेर लक्ष घालपाचो, आमच्या पेडण्याच्या भुरग्याचेर अन्याय जावचो ना, हेची दखल घेवपाची. आनी जर जाली आसात जाल्यार ह्यान फुडें पेडण्यान जे कितें जातले हे मेळावलीचो दुसरो भाग जातलो आनी हे प्रखर जातले हे आमकां ताका सुचोवणी करूंक सोदता. थंय दफन करता झाडांचे थंयसर जे पळय नंबर्स दाखयल्या ते कमी दाखयता आनी हांगा कटिंग जे चलता पळय ते जास्त चलना. पण हो रिपोर्ट जो आसा जेन्ना आमी मागतात तेन्ना तो रिपोर्ट दिवपाक ते जायना, कित्याक सांग तेंचेर ऑलरेडी माती घातल्या. सो हांव रिक्वेस्ट करता जे आमचे डेप्युटी कलेक्टर आसा जावं गोवा स्टेटीचे जे चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट आहा जो रिपोर्ट सगळो सेंट्रलाक धाडटा, तांच्यांनी हेचेर वचून त्या स्पॉटार वचून पंचनामा करून जे माती थंयसर घातलेली आसा आनी जी झाडां पुरल्या तेंचो सगळ्यांचो रिपोर्ट तयार करून तो दिवचो आनी लोकांच्या समोर हाडचे म्हणून. आम्ही 2001 पासून हे एज्युकेशन करतोय आणि सरकार आम्हाला अक्षरशः फसवण्याच्या हे करते. आता तुम्ही बघाल की 2010ला आम्ही एक पिटिशन फाईल केलेलं, ज्या वेळेला सरकारने पहिल्यांदा ॲक्विजिशन प्रोसेस चालू केली त्यामध्ये अंडर सेक्शन 17 खाली लँड ॲक्वायर केलेली जी हायकोर्टान बाहेर मारली आणि न्यू प्रोसेस करायला सांगितलं. त्या न्यू प्रोसेसमध्ये त्यांनी काय सांगितलं की पुन्हा ॲक्विजिशन प्रोसेस चालू करा. आता तुम्ही बघाल तर तिथे जी घरं आहेत ती 2012च्या आधीपासूनची आहेत आणि आमची हायकोर्टाची ऑर्डर 2012ला लागली. 2012 नंतर ॲक्विजिशन प्रोसेस चालू झाला, पण आमची 2012च्या आधीची जी घरं आहेत ती तुम्ही सर्वे करून सुद्धा दाखवली नाहीत. त्रिवेश मनोहर आजगावकर बाबूचो चेडो दिसता न्हू. बाबूचो चेडो आपलो स्वताचो विकास करता आणि आमच्या गोयच्या लोकांक विका म्हणटा. मागीर नातवाक आता सगळे त्यांचे पिढीन पिढी हे पयशे दवरपाचे केलेले आहा. हे बीजेपीची सरकाराची नीती. नातवाक आमी म्हणटा बीजेपीची सरकार न्हू सतत बरो सरकार म्हणटा. रामाच्या नांवान राज्य करपाक येयल्ले, रामाच्या नांवान हे भकवास करता, रामाच्या नांवान त्यांची एकूच पोळी भाजपाचो प्रयत्न हांकां लागीं धरूं नाका. आमचे रडटाय रस्त्यार वतान हे रडटा हांगा, तांकां त्रास करूं नाका. तुका लास्ट आमी सांगता सगळे आमी पेडणेकार सगळे एक जातले आनी सगळे तुका 15 दिसाची मुदत दिता. जाता इतके बेगीन तांकां न्याय दिवपाक तेंचो. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. काँग्रेस आणि भाजपवाल्यांनी तकल्यो गरम करून घेतल्यात, पूण हे खेपे हॉट मिक्सिंगा वयल्यान आणि एकाच कामाची दोन उक्तावणां करची पडली काय तकल्यो हॉट जावपाच्योच. त्याचें अशें जालें कोंबाच्या रस्त्याचे आदी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन उक्तावण केलें आणि उपरांत थंय पावलो PWD मिनिस्टर दीपक पावसकार. आपूण पावचे आदींच उक्तावण जाल्ल्याचें पळोवन तेणी तकली गरम करून घेतली. पळयात हें हॉट मिक्सिंग प्रकरण. पळयात हे दोनूय देखावे. एका रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाक सुरवात जाल्या, पूण उक्तावण मात 2 खेपे जाला. दिगंबर कामतीन आदी येवन नाल्ल फोडलो, त्या उपरांत भौशीक बांदकाम मंत्री येयलो आनी म्हणपाक लागलो हो रस्तो हांवें आदींच सुरू केल्लो, पूण बुरश्या राजकारणाक लागून तो हुमकळत उरलो. पळयात.
कितलीशी हॉट मिक्स करपाचे रस्त्याची कामां सँक्शन जाल्ली आसा, वर्क ऑर्डरी दिल्ली आसा, एक एक करून काम सुरवात जातलें. आज सगळ्यात पहिले ह्या सिजनाची सुरवात आमी कोमातल्यान करता, ज्या ज्या जाग्यार कामकामाचें स्थान आसा. आनी ही कामां कोण करता, कोण अप्रूव्ह करून हाडटा हे सगळे मडगांवचे जनतेक खबर आहा, कोणाक सांगपाची गरज ना. आज म्हाका अत्यंत आनंद जाता की आमच्या ह्या कार्यक्रमाक आमचो मडगांवचो माजी नगराध्यक्ष बाब अजित हेगडो आनी प्रिन्सिपल आमचो नागवेकार हरिचंद नागवेकार हे खास आमच्या उतराक मान दिवन हांगा आयले नाल्ल फोडपाचे हाका. हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जाल्यार भौशीक बांदकाम मंत्री म्हणटा आपण आदी येवन नाल्ल फोडप हें दिगंबर कामतीचें फ्रस्ट्रेशन. पळयात. मुख्यमंत्र्या कडेन पावयतलो, हेजेर डिसिजन मुख्यमंत्री घेतलो. पूण जें कितें आयज हांगसर जालां लोकांच्या ग्रामस्थ म्हणजे कोमाच्या ग्रामस्थांची भावना दुखयल्या. हय हें रॉंग जालें, हें जावपाक जायनासलें. हांगचो प्लेस थंय जावं पावना न्ही ती. काम हें पब्लीक वर्क डिपार्टमेंटाचें काम लोकां खातीर आसा. हांव हें सगळें व्हरून आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हें पावयतलो. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की श्री रामनाथ दामोदर महाराज की. फाटली 16 वर्सां जाली कोमान आमच्या हॉटमिक्स जावना. वेगळे वेगळे कारणा खातीर रस्ते फोडले गेले. डेफिनेटली पयलीं उदकाचे पायपलायनी खातीर जाले, मागीर उदकाची पायपलायन घाले नंतर 4 वर्सां लोकांक कनेक्शन दिनासतना तशी दवरली भितर. पूण भारतीय जनता पार्टीची जेन्ना 2012 सरकार आयलें तेन्ना आमी मनोहर पर्रीकर तांचे फाटल्यान लागून ती मागीर लायन आसा ती चालू करून घेतली. लोकांक घराघरांनी कनेक्शनां दिलीं. आमच्या कार्यकर्त्यांनी घराघरांनी वचून लोकांक कनेक्शनां घेवन दिलीं. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो बिसो. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. IITक जावपी विरोध पळोवन गोंयांत शिक्षणीक केंद्राकच विरोध जाता अशें मानलें जाल्यार तें चुकीचें ठरतलें. गोंयांत शैक्षणीक आनी वैजकी संस्थांक येवकार मेळटा. गोंयांत IIT येवपाकच जाय, पूण पर्यावरणाक बादिकार थारन नासतना युनायटेड गोवन्सान सांगलां. बिरेस्तारा मिडिया कडेन उलयतना युनायटेड गोवन्साच्या वांगड्यांनी सांगलें, गोंय 2 उद्योगांचेर निंबून आसा. एक पर्यटन जाल्यार दुसरो खण उद्देग. पर्यावरणाक आडमेळी हाडपाक लागिल्ल्यान खण वेवसाय बंद पडलो. देखून सरकारान मेडिकल टुरिजम सुरू करपाची गरज आसा. ते खातीर गोंयांत आनीक शैक्षणीक आनी तांत्रीक इन्स्टिट्यूट येवपाक जाय अशें तेंचें मत. आयकात. If this edu city is developed at Verna, subsequently the government can plan on a more of a medical side of tourism. There are a lot of people from abroad who come to India for treatment, but they do not come to Goa. And if you consider the revenue what Kerala gets or maybe Delhi or Bombay gets, we are earning a minuscule out of it. Doctors of Goa with high caliber are working abroad or outside the state. So why not we give a thrust to the medical tourism side of it, as well as develop Goa as an education hub wherein people from abroad come here. They get trained over here and then they carry the expertise as well as the cooperation all over the world. So our sincere request to this government, which surely will be meeting Dr. Pramod Sawant and presenting, is to make sure that you please take people along with you as you plan development for the state. I will tell you the reason why Verna is better. I do not want to go into reason why Sangay should not be considered. Verna is centrally located, already acquired, literally nearly roads and everything are done, no encumbrances. Today, GIDC should be more than happy to actually give that land to an IIT because they'll get direct money. Now, it's a different fact if Vishwajit Rane is planning to sell that land on the sly to some other industry and then have Goans fighting for land somewhere else. Because if you see GIDC as such, if you see the data in GIDC, you will see that Goans have not benefited much because all property, all land which is there is literally given to outsiders.
So it is time that we take care of our own people. We see that entrepreneurs from Goa are supported. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. बिरेस्तारा पणजेचे मार्केट बंद जाल्ले दिश्टी पडले. पणजी महानगरपालिकेन अतिक्रमण करप्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केल्या. नोंद जावंक नासलेले लोक व्यवसाय करताले. बुधवारा त्यांचो माल जप्त केलो. त्या उपरांत मार्केटांतल्या पसरकारांनी स्वताच जावन मार्केट बंद केले. पळयात हे देखावे. खंयचीच दुकानां उक्ती ना. बाजारात कोणच विक्रेतो वेवसाय करतना दिश्टी पडलो ना. ल्हान वेवसायिकांक पालिकेन पिडचे न्हय, मिडिया कडेन विक्रेत्यांनी गारणे मांडले. पळयात. आमचे बारीक वेपाऱ्यांक खातीर कितें तरी ताणें विचार करचे हे मागणी आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान करता. कारण मायनींग पॉलिसी म्हणून उलयले वयता गव्हर्मेंटा मार्फत, मायनींग तेवटेन बंद आसा. टुरिजम पॉलिसीचेर उलयले वयता, टुरिजम पॉलिसी केल्या म्हणटात, पण टुरिजमाचो तितलो व्हडलो हे ग्रोथ जावंक ना अजून, कारण पॅन्डेमिकाचो विशय आसलो. लास्ट आमी उरलेले आसात ते वेपाऱ्यांक खातीर कांय गव्हर्मेंटाची पॉलिसी ना. गव्हर्मेंट खंय तरी विचार करपाची गरज, गव्हर्मेंटान खंय तरी विचार करपाची गरज आसा की वेपारी म्हणटा पळय तो एक स्वता एक खंय तरी एक इन्स्टिट्यूशन कसो चलता, तो स्वता आपूण इन्वेस्ट करता, ताका गव्हर्मेंट सपोर्ट करिना. तो कामाक एक 4 जाण भुरग्यांक लायता म्हणटकूच तो एक खंय तरी गव्हर्मेंटाची जी जॉब दिवपाची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा तो पाड पडटा. गव्हर्मेंट ज्या प्रमाणे गेल्या पॅन्डेमीक आनी लॉकडावनाच्या पिरियडान ज्या प्रमाणे अपील केली वेपाऱ्यांक की मूलभूत सुविधा सगळी तुमी चालू दवरची, तुमच्या फाटल्यान आमी आसा म्हणून, आनी वेपाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बऱ्यापैकी पार पडले, ही एक तेजी गवाही आसा. आनी त्यामुळे सरकारा कडेन इतलेंच मागता की ह्या वेपाऱ्यांक असो रस्त्यार उडोवं नाका. ऑफिसर राज्याच्या खाली तांकां ऑफिसर येवन खोट मारून वयतले आनी वेपारी पयत रावतले अशें समजू नाका. मेळावी सारकेल्या गांवांत जर एक सादे स्थानीक थंयसरले ग्रामिस्थ थंयसर जर तुमचो IIT पार्कच्या अगेन्स्ट येदो व्हडलो बोवाळ करता, तुका 500,000 लोक पुलीस घालचे पडटा एका टायमाचेर, जाल्यार वेपारी हांगासर आसात पळय ते रस्त्या वयले लोक न्ही. वेपारी बी तशेंच उठोवंक शकता प्रत्येक टायमाचेर, पण आमकां ह्या वेपाऱ्यांक हें सोबाना. आमचो प्रत्येक मिनीट आमी घालता आमचो वेपार करपाक, आमचो इंट्रस्ट फारीक करपाक खातीर आमी जोडपा खातीर बसलेले आसता. आमकां हे बंद दवरप आमकां सोबाना आनी आमकां परवडना बी, नाल्यार आमी अशेंच करतले आसले. आयज हो एक परिस्थिती आयली म्हणून CCPच्या अगेन्स्ट पणजेच्या कॉर्पोरेशनान ही मार्केट बंद केला, पण तांकां कितलो अडचण जालो, तांचो कितलो माल पिड्डारलो हे गव्हर्मेंटाक खबर ना. आमचेर अन्याय करूं नाका. ही जी कितें आयज घडली काल घडली घडामोड आनी ज्या प्रमाणे CCPच्या मेयरान आनी कमिशनरान आनी ऑफिसरांनी ज्या प्रमाणे एक्शन घेवपाक डायरेक्शन दिलें, ते डायरेक्शनान कितलोसोच माल काडून संक्रांतीची तयारी पूर्व तयारी म्हणून माल हाडलेलो लोकांनी वेपाऱ्यांनी तो सगळो माल उखलून व्हेला म्युनिसिपालिटीन. अशें जावंक जायनासलें. खंय तरी 1-2 वरांची नोटीस तरी दिल्ली जाल्यार खूब बरें जातलें आसलें. खंय तरी वेपारी आपली एडजस्टमेंट करतले आसले. एक पद्दत आसता, एक ह्युमॅनिटेरियन अप्रोच आसता, तो अप्रोच वापरूंक जाय. कारण आमकां एक भायले लोक अशें समजूचे न्ही. हांव मागता परत गव्हर्मेंटा कडेन की एक ट्रेडर्स पॉलिसी करची, आनी परत एकदां मागता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडेन की त्यांनी आपली एक इम्पॉर्टंट टायम आसा तो काडून 1-2 वरां वर आपले प्रत्येक मार्केटान गोंयच्या जर भोवात जाल्यार ताका खुबशी नवीन आयडिया येतली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत सध्या सामान्य हवामान आसा. दक्षिण आनी उत्तर गोंयांतल्या उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल दिसलो ना. पणजे उण्यांत उण्या 22.2 डिग्री सेल्सियसाची नोंद जाल्या. बिरेस्तारच्यान फुडले 5 दीस तरी गोंयांत सामान्य वातावरणच उरूं येता, हवामान खात्याचो अदमास सांगता. कांय दिसा उपरांत गोंयांतल्या तापमानात 2 अंशांनी उणाव जावं येता इतलेंच. पूण मोठ्या प्रमाणात वातावरणात बदल जावचो नाशिल्ल्यान दर्यांत नुस्तें मारपाक वचप्या खातीर विशेष अशी सुचोवणी ना. पणजे उण्यांत उण्या 22.2 डिग्री सेल्सियसाची नोंद. वातावरण कांय दीस सामान्यच उरतलें. 14 जानेवारीच्यान फुडले 5 दीस हवामान बदलाची शिटकावणी ना. व्हडलोसो बदल अपेक्षीत ना. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट.
मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.